अंदू जाणट्या स्वातंत्र्य सैनिकांक लोहिया मैदानाचेर येवपाक मनाय केल्ल्यान स्वातंत्र्य सैनिकांनी सरकाराच्या विरोधात नाराजी उक्तायल्या। लोहिया मैदानाच्या नूतनीकरणाची फायल धूळ खायत पडिल्ल्यान ते तिडकलेत। जाल्यार आताच्या सरकारा विरोधात गोंयांत क्रांती सुरू जावची अशी मागत विरोधकांनी लोहिया मैदानावयल्यान सरकाराचेर उतरांचो फारपेट केलो। गोंय मुक्त जाले उपरांत गोंय मुक्तीचें जैत मनोवपा खातीर आनी मुक्ती झुजाच्यो यादी जाग्यो करपा खातीर दर वर्सा 18 जूनाक मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर एकठांय जातात। पूण अंदू कोरोनाक लागून जाणट्या स्वातंत्र्य सैनिकांक हांगा येवपाक सरकारान मनाय केली। देखून जाणटे स्वातंत्र्य सैनीक निरशेले। तेच बरोबर लोकशायेची मोख दवरून आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी खास्तिको काडल्यो ती लोकशाय गोंयांत वखदाकय दिसनाशिल्ल्याची खंत विरोधकांनी उक्तायल्या। विजय सरदेसायान जाल्यार आयचे राज्यकर्ते सालाझारापासून वेगळे कशे असो प्रश्न विचारलो। पळयात। सरकारान वय जाल्या कारणान तांकां आपयलें ना, पण सरकार कडेन अशी वेवस्था आसा त्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी त्या तितले टायमाचेर हाडून परत आसा तशें तांकां व्हरून पावोवपाची वेवस्था। मामलेदार कडेन गाडी आसात, म्युन्सिपालिटी कडेन गाडी आसात, कलेक्टर ऑफिसांत गाडी आसात, सचिवालयात गाडी आसात। स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी कितल्यो गाडयो लागता आशिल्ल्यो? 100-200 एक 2-4 गाडयो जर वापरलेल्यो। हांगा आज जे उपस्थित रावता 18 जुनाक हांगा क्रांती समिती आसा आनी तेजे मेंबर स्वातंत्र्य सैनीक आसात आनी अवघे 5 ते 6 लोक हांगा येतात स्वातंत्र्य सैनीक। बाकीची कमिटी मेंबर हे आमगे आसातच। तांकां हाडून पावोवपाक सरकारा कडेन जाता आशिल्लें, तांकां बायकॉट करपाचो न्ही। म्हणजे वयाची अट जी दाखयली तुमी ती तुमच्यान म्हणजे तुमकां स्वातंत्र्य सैनिकाची जर काळजी आसा जाल्यार ताका घरा कडच्यान हाडपाचो आनी कार्यक्रम जाता कडेन पावोवपाचो। आज गोंयांत लोकशाही आसा, पूण नजर मारले जाल्यार आमकां खूब फावटी दिसता की खरेंच गोंयांत लोकशाही आसा काय म्हणून। पयलींच एक घटना घडली। आमचो पक्षाचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार हाका रातचो 11 वरांनी पुलिसांनी धरून व्हेलो, कित्याक तर मास्क बांदना आसतना आनी कितें सोशल डिस्टन्स दवरनासतना प्रेस कॉन्फरन्स घेतले म्हणून। म्हाका दिसता ह्या पद्दतीची लोकशाही लोकांक अपेक्षीत ना। लोकशाहीत लोकांचो आवाज हो काडपाचो अधिकार लोकांक आसा आनी लोकशाहीत लोकांचो आवाज आयकुवप हें बरें सरकाराचें कर्तव्य आसता। आनी म्हणून हांव सरकारा कडेनूय मागतां की आज जी लोकशाही आमकां अपेक्षीत आसा, म्हणजे स्वातंत्र्य सैनिकांनी एक स्वप्न पळयल्लें गोंय कसो आसचो तो, त्या स्वातंत्र्य सैनिकाचें स्वप्न साकार जाल्लें आसा काय कितें? तांच्या स्वप्नांतलो गोंय आज आसा काय कितें? की स्वातंत्र्य सैनिकाचे भुरगे, स्वातंत्र्य सैनिकाच्यो फॅमिली हांचेर फाटल्यान वळून नजर मारपाक तांचे जे डिमांड आसा, म्हणजे आतां कितलेशे स्वातंत्र्य सैनिकाचे भुरगे आसा जांकां अजून जॉब मेळूना। किमान 75वो आमी जेन्ना पळय क्रांती दीन मनयता त्या दिसा गोंयांत एक स्वातंत्र्य सैनिकाचो भुरगो आसपाक जायना जाका जॉब ना। 74 वर्सांच्या नंतर अशें दिसता की ह्यो सिवील लिबर्टीज नाच। आयचे दिसा आमी गोवा रिव्होल्युशन डे सेक्शन 144 आसतना सेलिब्रेट करतात। कसलें सेलिब्रेशन? आनी आज गोंय चलयतात ते सालाझारा परस कशें डिफरंट हे गोंयचे जनता आज जज करतात। गोंय जे आज चलयतात जे एक प्रेस कॉन्फरन्साक भिवन मनशाक जर अरेस्ट करूंक शकतात जाल्यार ते सालाझारा परस डिफरंट कशें? आनी ही क्रांती जी लोहियान सुरवात केल्ली तसली क्रांती आज कित्याक जावंक जायना? जावपाकूच जाय। मडगांवच्या ऐतिहासीक लोहिया मैदानाच्या सोबितीकरणाची नूतनीकरणाची मागणी हुमकळून पडिल्ली आसा। क्रांती दिन समितीचो अध्यक्ष अविनाश शिरोडकारान सरकाराक ताची याद करून दिली। जाल्यार फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान ह्या विशयावयल्यान सरकाराचेर तोफूच डागल्यो। पळयात। आणि तरी सरकार मागता आमचे माननीय राज्यपाल आयचे तांकां लोह्या संदर्भात खूब आपुलकी आसा। ते म्हणटा लोह्या आपलो गुरू आसा आनी लोह्या मदन डेव्हलप जावंक जाय। त्या निमित्तान ताणें आमकां फ्रिडम फायटर कमिटीक गव्हर्नर प्लेसी आपोवन व्हेले। सीएमा फुड्यान ताणें सांगलें लोह्याचे लक्षांत घे, ही फायल पास कर आनी काम सुरू कर। सो लॉकडावन जाल्ले कारणान एक गॅप पडला। आमी मागता सीएमा कडेन ताबडतोब हें काम सुरू जावंक जाय, कित्याक हो जागो इतिहासीक प्लेस जावन आसा। मंत्री आसतना म्युन्सिपालिटीचें रिजोल्युशन घेवन लोहिया मैदान रिफर्बिश करपा खातीर एक रिजोल्युशन घेतिल्लें। गोंयचो मादनीक राज्यपाल हांगा येवन ताणें इन्स्पेक्शन केल्लें। आमचे चेअरपर्सन तेन्ना आशिल्ले। अजून मेरेन हो
भिकारी सरकार जो खंयच्या खंय पयशे मोडटा हांचे कडेन हें लोहिया मैदान एटलिस्ट म्हाका दिशिल्लें जेन्ना गोंयच्या लिबरेशन दिसाक नाजाल्यार रिव्होल्युशन डेक येतना एटलिस्ट तें तरी फायल क्लियर करून येवची. थंय कोण तरी कमिशन मागता आनी तें कमिशन दिता म्हणून तो टेंडर क्लियर जायना. टेंडर आमचेच एक फातोर्डेच्या मनशाक मेळिल्लो आहा. आज मेरेन टेंडर कित्याक जायना? कित्याक तें कमिशन तो दिवपाक तयार ना. आनी आमी ताका सांगलां लोहियाचें काम तरी करता आनी लोहिया मैदान जर रिफर्बिश करता थंय तरी कमिशन दिवं नाका. हे कमिशनाच्या सरकारान आपल्याक ल्हान कमिशन मेळूंक ना म्हणून इतले हे कर्मकट्टे इतले अकलेक पावल्या की तांकां गव्हर्नरान सांगून पसून ते कमिशन सोडनात कशेंच आनी तो पास प्रोजेक्ट क्लियर. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.